नमस्कार. म्हजें नांव डॉक्टर वेदिका वाळके. हांव होमिओपॅथ. हांव पणजे शारान प्रॅक्टीस करता होमिओपॅथी. तर आयच्या आमच्या सेशनाचो विशय जावन आसा सर्वायकल कॅन्सर अवेरनस. आतां सर्वायकल कॅन्सरा बद्दल उलोवचे पयलीं कर्करोग म्हळ्यार कॅन्सर्स हांचे बद्दल थोडीशी म्हायती घेवया. आतां कॅन्सर म्हणटकर कोणाकूय भंय दिसप साहजीक आसता. कॅन्सर म्हणटकच घरचीं दुयेंतीक सगळ्यांक स्ट्रेस जाता, एंग्जायटी जाता. पण प्रत्येक कॅन्सर जीव घातक आसता असो ना. खुबश्या कॅन्सराचेर, खुबश्या कर्करोगांचेर आतां उपाय जातात. केन्ना उपाय जातात? जेन्ना तांचेर उपचार बेगीन जावपाक लागता. आतां खंयच्याय कॅन्सराच्यो आमी स्टेजीस म्हणटात त्यो आयकल्यो आसतल्यो. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज अश्यो स्टेजीस आसतात. आनी कांय कर्करोग पयल्या स्टेजीर किंवा दुसऱ्या स्टेजीर जेन्ना डायग्नोज जातात तेन्ना तांचेर उपचार करप खूब सोंपें जाता प्रत्येक दोतोराक. म्हणून ह्या सगळ्या कॅन्सरांतल्या आंगा भितर जर कितेंय चेंजीस जाले जाल्यार रोखडे ताजेर उपचार जावप, दोतोरा कडेन वचप हें गरजेचें. आतां कॅन्सरा बद्दल एक थियरी तुमकां सांगता. कसलोय जर गांठ खंय गूट किंवा दिसलें तें पेन जायना जाल्यार सगळ्यान व्हडलो सायन किंवा सिम्पटम आसपाक शकता. आमी सहज मेडिकल लँग्वेजीन हें म्हणटात की पेन जाल्यार कॅन्सर आसपाची शक्यता कमी आसता. ना म्हणना हांव, पण कसलेंय लंप आसलें, खंय गूट आसलें आनी तें पेन जायना जाल्यार आमी विचार करपाक लागतात की बाबा शक्यता आसा काय. तर हें सगळ्यान व्हडलें सायन आसता. म्हणून कसलेय चेंजीस तुमकां दिसले, खंय कसलेय गूट दिसले तें नॉर्मल आसपाक शकता. नॉर्मल ती गांठ आसपाक शकता. किंवा आमी लायपोमा म्हणटात जाचे इट इज अ बिनायन कायंड ऑफ ट्युमर, नॉट ट्युमर बट अ स्वेलिंग. काती सकयल जी गूट दिसता तें नॉर्मल आसता. हें दोतोर सांगपाक शकता तुमकां नॉर्मल काय ताजें डायग्नोसीस किंवा टेस्ट जावप गरजेची ती. तर आयचो जो आमचो विशय आसा सर्वायकल कॅन्सर. आतां सर्वायकल कॅन्सर कित्याक? तर ब्रेस्ट कॅन्सरा मागीर सर्वायकल कॅन्सर हे दुसऱ्या पावंड्याचेर येता. भारता भितर सगळ्या बायलां भितर जावपी कर्करोगा मदीं सर्वायकल कॅन्सर हो दुसऱ्या नंबराचेर येता. आतां 6 to 23% इन्सिडन्स म्हणटात, विच इज ह्यूज अमंगस्ट ऑल द कॅन्सर्स, ऑल दी अदर कॅन्सर्स. सर्वायकल कॅन्सर हॅज 6 to 23% ऑफ इन्सिडन्स. आतां हो कसो जाता? तर ह्युमन पॅपिलोमा वायरस HPV नांवाचो जो वायरस आसता तातूंत ह्या दुयेंसाचें लागण जावप. आतां HPV ह्या फॅमिली भितर खुबशे प्रकारचे वायरस आसतात. किंवा जांकां इन्फेक्शन HPV जालें, कोणाक वॉट्स जातात तर ते HPV म्हणून सांगतात, हातूंत भिवपाची गरज ना. ताका वचून ताजे खातीर आपल्याक कॅन्सर जावं येता काय अशेंय बी ना. तर वजायना किंवा ह्या एरियान सर्विक्स म्हणटात जे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स असतात खंयच्याय बायलेचे, त्या कॅरेक्टर्सा भितर मातशें परत घेता. वजायना किंवा सेक्शुअल कॅरेक्टर्स असतात खंयच्याय बायलेचे, त्या एरिया भितर जर HPV चे लागण जालें जाल्यार हें दुयेंस जावपाची शक्यता चड आसता. आतां रिस्क फॅक्टर्स जर आमी ह्या दुयेंसाचे पळयले जाल्यार ते कितें? तर पयलीं म्हळ्यार STIs म्हळ्यार सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन्स ऑर डिजीजीस जाका आमी म्हणटात. म्हळ्यार तातूंत HIV आयली, हर्पीस आयली, जी सेक्शुअली ट्रान्समीट जाता. जांकां असली दुयेंसां आसतात तांकां सर्वायकल कॅन्सर जावप सहज म्हणजे जावपाची शक्यता चड आसता. किंवा जर तुमचें जनरल हायजीन बरें ना, जर अशें म्हणटाले की लोअर सोशो इकॉनॉमीक स्ट्रेटा जो बायलांचो आसा तांच्या भितर जावप शक्यता चड आसता.
किंवा तुमचे मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर्स असले जाल्यार हे दुयेंस तुमकां जावप शक्यता चड आसता. पॅरिटी म्हळ्यार चड भुरगीं असलीं जाल्यार, किंवा हॉर्मोनल ट्रिटमेंट्स जे आमी घेतात न्ही, ओरल कॉन्ट्रसेप्टीव पिल्स जावं किंवा अशें कितेंय हॉर्मोनल ट्रिटमेंट जर खूब वर्सां आमी घेतली जाल्यार हें दुयेंस जावप चड शक्य आसता. तर हाजी सायन्स आनी सिमटम्स कितें? आमचो वजायना जो आसता थंय आमकां स्पॉटींग जालें. आतां स्पॉटींग म्हणजे कितें? मासीक पाळी चालू आसतना मदींच खंयचे तरी एका दिसा 2 रक्ताचे थेंबे दिसले, ताका आमी स्पॉटींग म्हणटात. आतां हें नॉर्मल आसपाक शकता, पण इट इज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सायन ऑफ सर्वायकल कॅन्सर्स वेन इन लेटर एजीस ऑफ लायफ. वन्स यू क्रॉस 45 म्हणजे एक 40 ते 45 वयाच्या मागीर जर तुमकां स्पॉटींग जावपाक लागलें, खूब फावटी जावपाक लागलें, मदीं मदींच सायकलीच्या तुमकां रक्ताचे थेंबे दिसतात जाल्यार दोतोरा कडेन वचप गरजेचें. किंवा कसलोय डिस्चार्ज तुमकां दिसता, नॉर्मल व्हायट डिस्चार्ज म्हणना हांव, आनी कसलोय कलरचो डिस्चार्ज जाका वास वेगळो येता जाल्यार तुमी अलर्ट जावप गरजेचें. किंवा तुमकां त्या एरियान, वजायनाच्या एरियान कसली जखम दिसली, त्या स्किनीन कसल्योय चेंजीस दिसल्यो जाल्यार वचून दोतोराक मेळप गरजेचें. आतां ह्या दुयेंसाचो एकूच प्रॉब्लम म्हळ्यार ज्या पयले आनी दुसऱ्या स्टेजींचेर जे हांव उलयलां तेन्ना ह्यो सगळ्यो सायन्स एंड सिमटम्स दिसनात, आनी आमकां हें दुयेंस 3ऱ्या किंवा 4थ्या स्टेजीर पावतकीच कळटा की बाबा आपल्याक जाला म्हणून, किंवा हे सगळे सायन्स एंड सिमटम्स दिसतात. तर तेन्ना कितें करप गरजेचें? तेन्ना स्क्रिनींग आसता. स्क्रिनींग म्हणजे पॅप स्मियर. आतां पॅप स्मियर म्हणजे कितें? तर एक 40 जातकच खंयच्याय गायनेकोलॉजी च्या दोतोरा कडेन वचप, गायनॅक जाका आमी म्हणटात, ताच्या कडेन वचून ही टेस्ट करप गरजेची. खूब सोंपी टेस्ट आसता, तांच्या क्लिनिका भितर ती हे टेस्ट करतात. तुमचे सॅम्पल काडून घेतात, पॅप स्मियरा खातीर सॅम्पल काडून घेतात, आनी ताजेर जर कॅन्सर सेल्स कसलेय आसात किंवा HPVचे लागण आसा, ह्युमन पॅपिलोमा वायरस जाका हांवें म्हणला, त्या वायरसाचें जर लागण आसा जाल्यार ते पळयतात. तुमी हें केल्ल्यान न्ही तुमकां कळटा, ताजेर म्हणजे बेगीन कळटा की तुमकां हें जावपाची शक्यता आसा काय, किंवा काय चेंजीस जावपाक लागल्या काय, हें तुमकां खूब पयलीं कळपाक लागता. म्हणून पॅप स्मियर हें प्रत्येक बायलेन करतात. आतां हें जर तुमकां करप शक्य ना जाल्यार हेल्थ सेंटर्सांनी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी, सेकंडरी सेंटर्सांनी, अर्बन हेल्थ सेंटर्सांनी, रुरल हेल्थ सेंटर्सांनी ही टेस्ट फुकट उपलब्ध करून दिल्या सरकारान. जर ताजी वचून म्हणजे 40 जातकच वर्सांतल्यान एकदां तरी ही टेस्ट करप खूब खूब गरजेची. कित्याक आतां ह्या दुयेंसाचें लागण वाडपाक लागलां आनी ह्या दुयेंसाचेर उपाय करप कठीण जाता, कित्याक जो मेरेन आमकां कळटा तो मेरेन खूब वेळ गेल्लो आसता. म्हणून पॅप स्मियर हे प्रत्येक बायलेन वर्सांतल्यान एकदां करप गरजेचें. हातून हेर काही टेस्ट्स अवेलेबल आसात जाचे हांव आतां सांगना, पण तुमकां जर हाजेर म्हायती जाय जाल्यार आपल्या गायनेका कडेन वचून हाचेर चर्चा करप गरजेचें. DNA बेस्ड टेस्ट्स आसतात ज्यो 4 वर्सांनी एकदां करप, आनी तुमकां कळटा की आपल्या भितर त्यो जिन्स आसात काय. म्हणजे हातूंत भितर हेरिडिटरी आयले आनी जेनेटीक म्युटेशन्सूय आयले, म्हणजे तुमच्या घरान जर हेरांक आनी हे दुयेंस आशिल्ले जाल्यार तुमकां जावपाची शक्यता वाडटा. तेन्ना तुमी ही DNA टेस्ट करून घेवप गरजेची. ताज्या खातीर तुमकां गायनेकाक अप्रोच करप गरजेचें. तर हांव इतलेंच म्हणन की परत अवेरनस आसप गरजेची. तुमकां कसलेय सायन्स आनी सिमटम्स दिसता जाल्यार वचून दोतोराक मेळप गरजेचें, म्हणून जाणें करून तुमचेर उपचार बेगीन जातलो आनी तुमी त्या दुयेंसांतल्यान रोखडीच भायर पडटलीं. तुमच्या हातान जर कितेंय आसा जाल्यार अवॉयड हॅविंग मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर्स. यूज
condoms while having sexual intercourse and get educated म्हळ्यार ह्या सगळे जे उपचार आसात और कॉन्ट्रसेप्शनाचे मेथड्स आसात ताजेर एज्युकेशन आसप गरजेचें, हायजीन मेंटेन करप गरजेचें आनी परत कसलेंय सायन्स दिसलें जाल्यार रोखडेंच ताजेर उपचार जावप गरजेचें. इतलें सांगून हांव आयचें सेशन हांगाच सोंपयतां. तुमच्या सगळ्यांचे उपकार आनी देव